जिखतले. हांव विनंती करता की आमचे पक्षाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकर हांच्यांनी माचयेर येवन आपली बसका घेवची. त्याचबरोबर आमच्या आम आदमी पक्षाच्यो माजी मुख्यमंत्री दिल्लीच्यो आनी गोवा प्रभारी आतिशीजी हांकां विनंती करता की तांच्यांनी माचयेर येवन आपली बसका घेवची. त्याचबरोबर आमच्या बाणावलीचे आमदार श्री वेन्सी वेगस हांकां विनंती करता की तांच्यांनी माचयेर आपली बसका घेवची. त्याचबरोबर आमचे आम आदमी पक्षाचे नॅशनल स्पोक्सपर्सन वाल्मिकी नाईक जी हांकां विनंती करता की तांच्यांनी माचयेर येवचें. त्याचबरोबर आमचे नेते सिद्धेश भगत हांकां विनंती करता की तांच्यांनी माचयेर येवचें. सिद्धेशजी भगत ते नॅशनल युवाचे व्हायस प्रेसिडेंट आसात, तांकां विनंती करता की तांच्यांनी माचयेर येवचें. त्याचबरोबर आमचे मयेचे नेते माननीय श्री श्रीकृष्ण परबजी हांकां विनंती करता की तांच्यांनी माचयेर येवचें. आम आदमी पक्ष एक नितळ पक्ष. आम आदमी पक्षाचे नेते नितळ नेते जर कितको प्रयत्न केलो, कोणीय प्रयत्न केलो की खंय तरी दाग लावपाचे, जाल्यार ते दाग हे सहज पुसून वयता. कारण आम आदमी पक्ष हो सामान्य लोकांचो पक्ष आसा. ज्या पद्दतीन एक जर सोने जर ते प्युअर करपाचें आसा तर ते कडक उज्यान क्लियर जावन येता. हांव विनंती करता की आम आदमी पक्षाचे आमचे नेते आयज ह्या खास कार्यक्रमाक आमच्या आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय कन्व्हेनर आणि माजी मुख्यमंत्री दिल्लीचे माननीय अरविंद केजरीवालजी आमच्या मुखार हांगासर उपस्थित आसात. आयच्यान 15 म्हयने हे असेंब्ली इलेक्शनाक आसा आनी ह्या 27 इलेक्शन हे आम आदमी पक्ष गोव्यान नक्की जिखतले आनी आम आदमी पक्षाचे 27 सरकार आसतले हे आमी ठामपणे आयज सांगू शकता. म्हणून लोकांपर्यंत पावप, आमचे विचार हे सामान्य लोकांपर्यंत पावप, आम आदमी पक्षाचे कार्य हे सामान्य लोकांपर्यंत पावप हो ह्या पक्षाचो हेतू आसा. आनी तोच हेतू लक्षात घेवन आयज आमी हांगासर उपस्थित आसात. सगळ्यांत पयलीं उलोवपाक लागून हांव विनंती करता की आमचे मयेचे नेते श्री श्रीकृष्ण परबजी हांच्यांनी फुडें येवन आपले उलोवप करचें. देव बरें करूं राजेश सर. आयज पयलीं म्हटल्यार आमचे भाग्य आमच्या मयेचे टिमीचे आनी आमच्या मयेकारांचे आनी सगळ्या बिचोलीम तालुक्याचे भाग्य म्हटल्यार आमचे अरविंद केजरीवाल जी जे आमचे एक्स दिल्ली सीएम तशेंच नॅशनल कन्व्हेनर आसा ते आमच्या गांवांत आयज येयले. सो मना काळजांतल्यान देव बरें करूं सर. तशेंच आमच्या माचयेर बसलेली आमची एक्स दिल्ली सीएम आतिशी मॅम ती आमच्या बरोबर आसा. तशेंच आमचे माचयेर आमचे आसलेले आमचे बाणावलेचे आमचे आमदार वेन्सी वेगस ते सुद्दां आमच्या बरोबर आसा. तशेंच आमचे नॅशनल स्पोक्स पर्सन वाल्मिकी ते सुद्दां आमच्या बरोबर आसा. सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. तशेंच आमच्या बरोबर आमचे नॅशनल लिडर सिद्धेश भगतूय आमच्या बरोबर आसा. सो त्यांचे हांव स्वागत करता. तशेंच आमचे मये गांवचे आमचे आम आदमी पक्षाचे लिडर तशेंच आमचे नॅशनल स्टेट गोवा स्टेट व्हायस प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट आमचे राजेश कलंगुटकर सर त्यांचे हांव वेलकम करता. आतां आमी ह्या मया गांवांत जितले आमी हे स्टार्ट केल्ले आसा मये फूल आमी जे सगळे तरेंतल्यान जे फाटी दवरलेले आसा आमच्या मया गांवांक ते खंय तरी बंद करपाक जाय म्हणून आमी एक फुडाकार घेवन फाटली कितलीशींच वर्सां आमी ह्या कार्यान फुडें येयल्ले आसा. कित्याक आमचेर जे दीस रात जे दीस सदांच उठून आमी पळयता आमचेर फक्त हुकुमशाही चल्लेली आसा आनी ती हुकुमशाही आमच्या मया गांवांत तर सारकी फुडें येवन आमकां दिसता. कितलीशींच वर्सां जालीं हांगा फक्त जो आसा तो बीजेपीचो सरकार जो आसा तो फक्त चलयता ती हुकुमशाही. तेच्या भायर आमी जर कितें पळयता जाल्यार तशें म्हाका दिसना. कित्याक
आमी गजाली व्हडल्यो व्हडल्यो केल्यो, स्मार्ट सिटीच्यो गजाली उलयल्यो आनी इतली वर्सां जरी आसा जाल्यार व्हडले व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तुमच्या फुड्यान हांगा दवरले. तशेंच आयज तांचे व्हडले लिडरूय हांगा तुमी पळयल्ले आसा की आयज हांगा गोंयान येयल्ले आसा. पण ते कितें करपाक? जर आमकां तेंच्या पर्यंत वचपा खातीर सेफ रोड ते दिवपाक शकना, आमकां बारीक सादी हेल्थ फेसिलिटी दिवंक शकना, एज्युकेशन सारकें दिवपाक शकना आनी बारीक बेजीक ज्यो गजाली आसा पळय त्योच तर आमकां ते सारकें दिवपाक शकना जाल्यार फुडें ते आनीक कितें करतले आमच्या खातीर तें आमकां खबर ना. आनी आमी सगळ्या मयेकारांनी आनी आमी सगळ्या गोंयच्या लोकांनी फक्त वाटूच पळयत रावपाचें काय कितें हें म्हाका कळना. वाट पळोवपाक जाल्यार कितलीं वर्सां तें म्हाका कळना. आनी हेंच सगळें चालू आसतना आमी खंय तरी चिंतलें की ना, ही आनीक वाट पळोवपाची आमकां ना आनी हें कितें चल्लां तें बंद जावपाक जाय. त्या खातीर हें आमचें एक स्टेप घेवन आमी बरो विचार करून सगळ्यांच्या मार्गदर्शना सकयल आमी थरयलें की आमी हे फावट बीजेपीक उडयतले म्हटल्यार उडयतले, नाका आनीक आमकां. आनी त्याच हेच्या भितर आमची ही वाटचाल. आयज आमचो सुरवात, आयज आमचें ओकेजन आसा इनॉग्रेशन, आमी आमच्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन करता. आनी त्या ऑफिसान आमी मेन म्हटल्यार जे कामां आमदारान करपाक जाय आसली, जे कामां आमदारान ओपन जावन करपाक जाय, सगळ्यांच्या फुड्यान येवन करपाक जाय आसली, कोणाचोच भेदभाव करिनासतना करपाक जाय आसली, ते करपाक खंय तरी ते फाटीं पडले. जे सरकार गव्हर्मेंट ते करपाक आमच्या बारीक लोकां कडेन पावपाक खंय तरी कमी पडले, म्हणून आमकां ते फुडाकार घेवचो पडलो आनी ते ऑफिस आमकां सुरवात करची पडली. त्या ऑफिसान तुमकां ज्यो सुविधा आसा, ज्यो स्किम्स आसा, त्यो स्कीम सगळ्यो तुमकां आमच्या हितूंतल्यान सगळे हे करून मेळटले. आनी त्यो स्किम्स जाल्यो. तशेंच आतां मागीर तुमकां जर कितें बारीक मोठें कितें तरी काम आसा की तुमकां जे भायर वचून तुमकां पे करून त्यो सर्विसीस घेवपाचे आसता, इलेक्शन जालें मागीर तुमकां इलेक्शनाचे अपडेट, आधार कार्ड अपडेट, ते सगळे तुमकां त्या ऑफिसान मेळटले आनी तेचे उद्घाटन करपा खातीर आयज सर आमचे हांगा येयल्ले आसा. तशेंच आमी हेच्या फुडें आमच्या हांगा हेल्थ क्लिनिकूय सुरवात करपाचें आसा. जे जाल्यार आतां सेकंड व्हडली गजाल येता पळय ती म्हटल्यार हेल्थ सर्विसीस, ती सुद्दां आमी हांगा करपाचें आसा आनी ते फुडल्या जेन्ना स्टार्ट जातले तेन्ना तुमच्या फुड्यान आमी दवरपाचें आसा. आतां हांव चड टायम घेयना. आमच्या बरोबर आमच्या हांगा प्रेसिडंट, आमचे स्टेट प्रेसिडंटूय आसा अमित पालेकर. सो हांव तेंचें स्वागत करता आनी तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी राजेश सरा कडेन मागता की तेंच्या थ्रू तेंच्यांनी आमच्या सरांचे सत्कार करचो आनी फेलिसिटेशनचो फुडलो प्रोग्राम फुडें व्हरचो. देव बरें करूं. धन्यवाद श्रीकृष्णजी. उतरांनी आमच्या सयऱ्यांचे स्वागत जाल्लें आसा. आतां हांव विनंती करता मायकल हांकां तांच्यांनी फुलांचो तुरो दिवन आमचे जे आयज मुख्य अतिथी आसात, जे माजी मुख्यमंत्री दिल्लीचे आनी नॅशनल कन्व्हेनर आसा, तांची फुलां दिवन तांचें स्वागत करचें. त्याच बरोबर आमचे जे अध्यक्ष आसात ॲडव्होकेट अमित पालेकरजी हांकां विनंती करता की तांच्यांनी शाल आनी आमचे प्रेमाचे प्रतीक दिवन आमचे जे माननीय मुख्यमंत्री आसात तांचे फेलिसिटेशन करचें. धन्यवाद. आता हांव विनंती करता की आमचे जे नॅशनल युवा अध्यक्ष आसात श्री सिद्धेशजी हांच्यांनी आपलें थोडक्यान उलोवप करचें. हांव विनंती करता सगळ्या नेत्यांक की आमच्या जे नेते आसात नॅशनल कन्व्हेनर, तांच्या प्रेमाक लागून आमी हांगासर उपस्थित आसलेले लोक गेली 2 वरां पासून हांगासर उपस्थित आसात. तांच्यांनी सामकें कमी वेळान आपलें भाशण करचें, जेणे करून मुख्य करून जे आमचे हांगासर उपस्थित आसात ते आयकपाक येयल्ले आसा ते आमचे माननीय नॅशनल कन्व्हेनर हांकां, सो तांकां जास्तान जास्त वेळ दिवचो. धन्यवाद. पयले सुवातेर नमन करता श्री माता केळबाई आनी लहिराई देवीक की आयज तेंच्या पवित्र भुमीन आमकां ह्या मिटिंगेक येवपाक मेळ्ळें. तशेंच जेंकां हांव पॉलिटिकल इन्स्पिरेशन मानता, सर अरविंद केजरीवाल, तशेंच दिल्लीचे आदले मुखेलमंत्री
बाय अतिशी, आताचे आमदार बाब वेंझी तशेंच हेर मानेस्त. जशें राजेश सरान सांगलां, चड टायम घेनाका, चड टायमूय घेना. आनी समज भासाभास एकूच तर्फे जातली जाल्यार ही एक तर्फे भासाभास करपाची गरज ना. पयले सुवातेर सांगपाक सोदता की मयाच्या मतदारसंघात हांव मयाचे मतदारसंघ म्हणपाच्या पयलीं हांव मयाचो म्हाजो गांव म्हणपाक सोदतां. कित्याक फाटलीं कितलींशीं वर्सां जालीं हांव मयान येता वता रावता आनी मयान रात्यो काडला हांवें. अश्विन बाब आसा, तेजी फॅमिली आसा. मयान जे फाटले 10 ते 15 वर्सां आशिल्ले तशेंच मया उजून तशेंच उरला आनी उजून लोक झगडटा तशेंच झगडटा. उजून डेव्हलपमेंट कांयच जावना. आयज खुबशी गजाली जाला की आमी आम आदमी पार्टीन बीजेपीचे बुराक म्हणून कॅम्पेन काडली, बरी काडली कॅम्पेन. पूण सद्याक जी कॅम्पेन काडपाची गरज आसा ती आमच्या बोल्साक बुराक पडला म्हणून. मानतात तुमी? समज भाशण आयकोपा आयल्यार सांगा, नाल्यार इंटरेक्ट करा. मानतात तुमी आमच्या बोल्सान बुराक पडला की पडूं ना? फाटल्या दिसांनी सीएम उठ्ठा आनी म्हणटा की आपूण केटीसीचे 50% बायलांक फ्री करतलो म्हणून. अरे बाबा, तुजे केटीसीच्या बसीन ट्रॅव्हल करता कोण? अर्धी टायम तुजी ती केटीसी मोडिल्ली असता. अर्धी टायम तुजे केटीसीचे जे कामगार असता ते स्ट्रायकार पडिल्ले असता आनी तूं 50% करून करतलो कितें? उलयात तुमी. फाटल्या दिसांनी फॉर्म्युला 1 रेस म्हणून काडली. तुमकां खबर तरी आसा फॉर्म्युला 1 रेस म्हणल्यार कितें तें? खबर आसा तुमकां? यंगस्टर्सांक विचारता मी, तुम्ही फक्त आयकनाकात, उलयात म्हाजे कडेन. खबर आसा तुमकां फॉर्म्युला 1 म्हणल्यार कितें तें? त्यो मॉडिफायड गाडयो कसल्यो येता त्यो घेवन करून वचपाच्यो गाडयो त्यो. हांव सांगपाक सोदता सीएमाक आनी मोविनाक, ते फॉर्म्युला 1 रेस जी तुवें हांगा केला खंय मार्मुगांव, त्या दाबोलीच्या रस्त्यार कर, त्या एअरपोर्टाच्या रस्त्यार कर आनी पळय फॉर्म्युला 1 रोड कितें म्हणटा तो. तुमकां खबर आसा आयच्या परिस्थितीन इंडिया टॉपार आसा. खबर आसा तुमकां? इंडिया आयज टॉपार आसा. कित्याक काय विचारा. काल वर्ल्ड बँकेन एक हें काडला रिपोर्ट आनी तेतून सांगला की गोवा इंडिया लोन घेवपा खातीर फर्स्ट आसा म्हणून. म्हणल्यार आमचो देश कितें बरें करूं ना करूं पूण लोन घेवपाक फर्स्ट जालो. आमी लोन काडटात, देशूय लोन काडटा, जाल्यार पयशे वता खंय? सांगपा जाय न्ही आमकां. आयज हांव सांगपाक सोदता, फाटल्या दिसांनी खूब रुमर्स स्प्रेड जाले सिद्धेश भगत वता. हिंदीन सांगता की दिल्ली वाल्यांकय कळो दी, बहुत सारा न्यूज वायरल हुआ था कि सिद्धेश भगत जा रहा है. सिद्धेश भगत किधर भी नहीं जा रहा है. सिद्धेश भगत गोवा का है और गोवा वाले लोग भागने वाले नहीं है. गोवा वाले खड़ा रहेंगे और दिखाएंगे गोवा वाले क्या है. हम किसी ऐरी गहरी पार्टी में जाने वाले नहीं है. हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी है. हम अरविंद जी के लिए पार्टी में है और अरविंद जी के जो विचार है लोगों के सामने पहुंचाने के लिए है, ना ही किसी भी कारण हम पार्टी में नहीं है. हम गोवा की जनता के लिए पार्टी में है. हांव हिंदीन उलोवन समजायता तांकां. सो तुमी म्हाजी चड वेळ घेना, तुमी म्हाजे 2 विचार आयकले म्हणून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. श्री कृष्णा बाईक सांगपाक सोदतालो, हांव च्या पिवपा थंय राविल्लो. च्या घेतना 4 जाण येवन बसले फाटल्यान आनी म्हणपा लागले, अरे मिटिंगे बीजेपीच्या 600 रुपया दिता म्हणून. हांवें म्हणलें वालोर 600 रुपया मिटिंगे दिता म्हणपा लागले बीजेपी वाले. कित्याक काय म्हणल्यार तो केजरीवाल येता पळय तेज्या मिटिंगे वचनाका. तुमी खंयी वचा पूण 600 रुपया घेया आनी वचा पूण मिटिंगे येनाका. म्हणल्यार अरे तुमी केजरीवाल सराक इतले भिवपा लागले की 600 रुपया दिवन फाल्यां केजरीवाल सर जेन्ना आनी पावरफूल जातलो गोंयान तेन्ना तुमी 1000 रुपया दितले. म्हणल्यार वालोर एटलीस्ट अरविंद केजरीवाल सराच्या खातीर खंय तरी गोंयकार जोडटा म्हणून 600 रुपया. सारकें? सो हांव मागता सगळ्यांक पार्टी वांगडा रावा. वयर सकयल कितें जायत, भेदभाव जायत, आमी आयला गोंयचे काम करपाक, गोंयकारां खातीर काम करपाक. डॉक्टर जॅक सिकेरान, डॉक्टर भाऊसाहेब बांदोडकरान जे केल्ले ते विचार मुखार व्हरपाक, जे आमचे गोंय आसा, जे आमचे गोंयकारपण आसा तें मुखार व्हरपाक. हें इंटरनेटा वयले गोंयकार आनी गोंयकारपण नाका आमकां. हें जे पेपरांचेर म्हणटा हांव गोंयकार, म्हाका म्हाजी गोंयकाराची सर्टिफिकेट दिवपाची गरज ना. हांव ह्या मातृभुमीन जन्मला आनी तीच म्हाजी सर्टिफिकेट ह्या सगळ्या गोंयकारांक. नाही ते कॅम्पेन करून हांव गोंयकार. अरे तुका विचारता कोण तूं गोंयकार न्ही म्हणून?
हांव गोंयकार म्हणटा हांव कितें म्हणटा खूब जाण येतले खूब जाण वतले तुमी रावा एकवटान रावया पार्टी वाडटली वाडत आसा येता त्या पिळगेन आम आदमी पार्टी समस्त गोंयान आसतली ही 2 उतरां सांगून सगळ्यांक देव बरें करून थँक्यू. देव बरें करूं सिद्धेश. ज्या पद्दतीन सिद्धेशान आमच्या गोंयची परिस्थिती तुमच्या फुड्यान मांडली ती आमची परिस्थिती सगळ्यांच्या दोळ्या फुड्यान उबी रावली आसतली. आनी आतां जे आमचे आम आदमी पक्षाची तोफ ज्या पद्दतीन असेंब्लीन आपलो आवाज सगळ्या लोकां पर्यंत पावयता अशें आमचे लाडके आमदार बाणावलीचे लाडके आमदार वेलजी वेगस हांकां विनंती करता की तांच्यांनी आपले उलोवप करचें. म्हजे मोगाळ मायेचे भाव भयण्यांनो, पयले सुवातेर तुमगे गांवांत आमगेलो आम आदमी पार्टीचो सुप्रिमो आखे इंडियेकून पूण आखे देशाक आपल्यागेलो दिल्लीचो मॉडल दाखोवन दिवन आखे देश आनी आखे जगाक आलोयलोलो आमचे बारार आज आहा आमगेलो सुप्रिमो श्री अरविंद केजरीवाल. मागता सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मारच्यो ताका. आमगेलो आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट आख्खे गोंयचो स्टेटचो एडवोकेट अमित पालेकर बाब, तशेंच तुमचो सगळ्यांचो आवडीचो आमचो श्री कृष्णा आनी राजेश सर, आनी तशेंच आमगेले सगळे हांगा जे लिडर्स आनी तुमी आम आदमी पार्टीचे व्हॉलिंटियर मोग करपी आनी आम आदमी पार्टीचेर जो होप, एक होप जो परिवर्तन घडून हाडपाचो होप, एक होप चेंज करपाचो होप आनी एक होप हो बदल हाडपाचो होप. सो हो होप आसलोलो मनीस आज सगळो हांगा एकठांय जाल्या. कित्याक आज हे जे बीजेपीचो जो सरकार आहा हे बीजेपी सरकारान सगळ्यांक आज माये लोकांक फकत एक बलून कसो एक बबल कसो करून दवरलो आसा आनी सगळ्यांक एक होप दिल्लो आहा. आनी हे होपांत आज बीजेपी सरकारान तुमकां लोकांक कांयच दिल्लें ना. आज तुमगेले हिंगा गोंयांत आमी जरी चल जाल्यार तुमगे कॉन्स्टिट्युएन्सींत इतली लोकांक आज त्रास जाल्ल्या. तुमगे भुरग्यांक आज सिरीज करपाक सिरीज ना, गव्हर्मेंट जॉब ना ती नाच, पूण आज तुमगे भुरग्यांक सिरीसे भायर घरांतल्यो भायर गेले जाल्यार सेफ्टी ना. आज हांगा येवपाक आनी हिंगसून वचपाक कोणूय जर तर तुमगे भुरग्यांक मारली जाल्यार हे गुंडाराज सरकारा खिलाफ आवाज काडपाक आनी तुमचे बरें उबो रावपाक आज तुमकां कळना. हे दिसता की ना? दिसता? चोय भंय हो भंय हांगार येवन लोक गोंयकार जो आहा आज भिल्लो आहा. आनी हे भिरांत जर तर काडटो जाल्यार हुंचो जाल्यार सरकाराक हे बदल करपाची गरज आहा. आनी बदल करतो जाल्यार म्हाका दिसता आज आम आदमी पार्टीक सगळ्यांनी एकठांय जावन आज हे कॉन्स्टिट्युएन्सींत आम आदमी पार्टीक जिखोवन हाडपाची गरज आहा. आम आदमी पार्टीक जिखोवन हाडून गोंयांत जो आमी आज आनी देशभर जो बदल करपाक हो जे विजन आहा अरविंद केजरीवालाले हे विजन आमी सगळ्यांनी मुखार घेवन वचपाची गरज आहा. आज हांव एकूच सांगूंक सोदतां, 2 पार्टी 2017 आनी 2022 हो जो सरकार घडून हाडला हो सरकार बीजेपी सरकार न्हू. हो सरकार घडून हाडला तो काँग्रेसान एक्सपोर्ट केलोले मनशांक घेवन आज सरकार चलता. आम आदमी पार्टी आज 10 वर्सां मायज जाली आख्खे गोंयभर प्रचार करता की आमकां एक चान्स दियात हो परिवर्तन घडून हाडपाक. आनी हे जो प्रचाराचेर बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सींत आनी वेली कॉन्स्टिट्युएन्सींत म्हाका आनी इंजिनियर क्रुजाक एक चान्स दिलो. आनी आज 3.5 वर्सां जालीं आमच्यांनी गर्व घेवन म्हणपाक जाता सगळे बीजेपी उड मारून गेले, सगळे पयशे घेवन बीजेपी सरकारान गेले, पूण हांव आनी क्रूज आम आदमी पार्टी गेले. जे आज आमदार निवडून हाडल्या ते आमी आम आदमी पार्टी बारा आहा, आम आदमी पार्टी बारा रावतले आनी ही पार्टी गोंयभर आमी मुखार घेवन वयतले. सो हो जो विश्वास जो पार्टीचे आहा आनी हो जो विश्वास आमकां तुमकां दिवपाक जायो आनी तुमकां हो विश्वास दिवपाक जाय म्हूण आज आमी सगळे आज हे पार्टी बारा उरल्या. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक एकू म्हणूंक सोदतां,
आमकां एक चान्स दियाय, हे तुमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी आम आदमी पार्टीक निवडून हाडया, हे ऑफिसांतल्यान तुमकां जाय ती सेवा तुमी करून घेयात आनी आमगे हातांतल्यान तुमगे घराब्यान बर जावची म्हूण अशी म्हूण आमगे अपेक्षा आहा. हें सांगून तुमी 2 उतरां आयकली म्हूण आनी तुमी आमकां घेवन मुखार वयतले आनी आम आदमी पार्टीचो प्रचार प्रत्येक घरांत व्हरतले आनी हो परिवर्तन घडून हाडटले, हो बदल घडून हाडटले म्हणून सांगून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं. आमदार वेंसी बाब, आमच्या मदीं आयज हांगासर उपस्थित आसात बरेचशे रिपोर्टर्स. हांव विनंती करता नितीन हांच्यांनी आमचे जे रिपोर्टर आसात तांकां सगळ्यांक फूल दिवन तांचे हांगासर ह्या स्थळाचेर स्वागत करचें. सगळ्यात पयलीं आमचे वझे बाब हांगासर आसात. त्याच बरोबर चंद्रू, तुकाराम बाब, राजेश चोडणकर, सिद्धार्थ, तब विनायक सामंत, अब्बास रिश्ते, आणि कोण बोलले सामंत आणि कोण. धन्यवाद. तुम्ही मुद्दाम करून हांगासर उपस्थित असल्या कारणान सगळ्यांचे देव बरें करूं. रितेश, आणि कौशल, देव बरें करूं. तुमचे सगळ्यांचे मुद्दाम करून तुम्ही हांगासर येयल्ले आसात. कांय तर जाण पणजेसून आयिल्ले आसा. सगळ्यांच्या मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. आमचे आतां उलयल्ले जे आमदार आसात, तुम्ही ह्यांचो आवाज असेंब्लीन आयकला आसता, ज्या पद्दतीन ते आपलो आवाज सगळ्या पर्यंत पावयतात आनी ज्या पद्दतीन आपले प्रश्न असेंब्लीन सगळ्यांच्या फुड्यान मांडटात ते सगळ्यांनी पळयलां आसतलें. पूण आयज हो एक वेगळो आवाज, कारण कशें आसा आमच्या आवडीन भाशा वेगळी आसा आनी सालसेताक वेगळी भाशा आसा. ही वेगळी भाशा आमकां आयकुपाक मेवळी. तुमकां सगळ्यांक परत एकदा विनंती करता की आमचे लाडके आमदार वेन्सी विएगस हांकां मोठ्यान ताळयो मारून तांच्या ह्या गांवांत स्वागत करचें. त्याचबरोबर आमचे गोवा प्रदेशचे अध्यक्ष, जांकां पूर्ण गोंयभर लोक वळखतात आनी ज्या पद्दतीन ते उलयतात, ज्या पद्दतीन आपले विचार सगळ्या पावयतात, ते आमचे लाडके अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकरजी हांकां विनंती करता की तांच्यांनी आपले उलोवप करचें. माचयेर बशिल्ले मानेस्त आनी आमचे गोंयकार, उशीर जालो, थोडो वेळ जालो आनी ताचें कारण म्हणल्यार आमकां साखळेच्यान हांगा हाडलें मेर्शेच्यान. कारण कितें खबर आसा? मेर्शेच्यान हांगा येतलो जाल्यार कशें येवपाक जाय? ती आरो कितें केल्या ती रुपीज ऑन, एक्चुली इट इज रोल ऑन म्हणटा ताका, पूण ही रुपी ऑन ती म्हणजे पयशे भितर कशें घालप, ती फेरी ती ब्रीज जावना हांगा. सो एक नैसर्गीक रस्तो म्हणून खंयच्यान येवंक जाय आशिल्लें आमी पर्वरच्यान बी हांगा येतले जाल्यार बेगीन पावपाचें. पूण आमकां साखळेच्यान हाडलें कारण 1.5 वर लागले म्हणून उशीर जालो. कारण ते रस्ते जर आमच्या लिडरान पळयल्ले जाल्यार तांकां दिसपाचें की गोंयांत आमी जें राजकारण 2017-2022 सुरवात केल्ल्यान जें आमी मागिल्लें की बदल जाय म्हणून, त्या राजकारणाक आनीक फोर्स येवपाचो आशिल्लो. पूण सरकाराक ते खंय ना खंय तरी, प्रोटोकॉल डिपार्टमेंटाक ते खंय ना खंय दाखोवपाचें ना अशें दिसता आनी ताचो भंयूय दिसता आनी दिसपाकय जाय. जेन्ना म्हणटा भिवपाची गरज ना तेन्ना भंय दिसपाकय जाय आनी सरकाराक तो आज दिसूंक लागला. म्हणून आज प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जी ऑपोजिशनानूय आसा आनी जी रुलिंगानूय आसा तांच्या तोंडार फक्त आम आदमी पार्टीच आसा, कारण आमचो भंय दिसपाक लागला.
बदलाचे वारे हाडपाचो प्रयत्न जो आसा ताची सुरवात आमी 2022 सुरू केली आनी त्या बदल्याच्या वाऱ्यान आमचे 2 खडेगांत आमदार निवडून आले. एक बाब कॅप्टन वेन्झी वेगस आनी क्रूज सिल्वा. आनी जेन्ना वेन्झी बाब म्हणटा की दिल्ली मॉडेल जो आमी पंजाबानूय व्हेलो तो कशे तरेन लोकाभिमुख आशिल्लो, कशे तरेन लोकां खातीर आशिल्लो, ताजो जर प्रत्यय तुमकां जर प्रॅक्टिकल जर तुमकां एग्जाम्पल पळोवपाक जाय जाल्यार आतां तुमी गोंयचो मॉडेल पळोवपाचो वेळ आयिल्लो आसा. आनी तो गोंयचो मॉडेल म्हाका दिसता कॅप्टन वेन्झी बाब आनी इंजिनियर क्रूज सिल्वान बेणावली आनी वेली ह्या दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरे रितीन केला. क्लिनीक मोहल्ला क्लिनीक जो कॉन्सेप्ट दिल्ली आशिल्लो आमी सरकारान ना पूण ताची सुरवात बेणावली आनी वेलींच्यान जाली आनी ताचें नांव जालें आमचें आरोग्य पॉलिक्लिनीक. तातूंतय आपूत आसा, तातूंतय आम आदमीत आसा आनी तें आमचें क्लिनीक आसा. आनी अशें आमी 20 क्लिनिकां सुरवात केले. 3रे क्लिनीक हांवें सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुरू केल्लें आनी अशी गोंयभर आज 20 क्लिनीक सुरू जाल्यात जी फुकट मेडिकल सेवा दिता आमी सरकारान नासतनाय. इमॅजीन करा जो बदल आमी 22 मागतालो तो 27 जावपाचोच आसा. तो जाल्या उपरांत कशे तरेन गोंय बदलतलें आनी कशे तरेन एक जे राजकारण जे आमी सांगता तातूंतल्यान समाजकारण नासतलें, राजकारणान समाजकारण राजकारण हें आसतलें, ताची सुरवात कशी जातली ताचें परफेक्ट एग्जाम्पल म्हणल्यार आमचे दोनूय आमदार आनी आमचे सुप्रीम लिडर बाबा अरविंद केजरीवाल. आज मये खातीर एक ऐतिहासीक दीस आसा अशें म्हाका तरी दिसता. कारण मया ह्या गांवांत म्हजी जी रिलेशन आसा ती खूब वर्सां पयलींची. चोडणा म्हजो मावसो रावता, पयलीं कुमारजुव्यान पडटाले, आतां ते मयाचो भाग जाल्लो आसा. पूण मयाच्यान हातुर्ले येवप आनी ताच्या फुडें येवप सोयरे आमचे भरपूर आसात. आनी जी परिस्थिती आमी 20-25 वर्सां फाटीं पळयताली तीच आज मयाची तशीच आसा. मयान डेव्हलपमेंटाच्या नांवार कितें जालें अशें दिसना. फक्त रस्ते चकचकीत दिसले, ताजेय पाड पडला ते पळयलाच आमी. ते सोडले जाल्यार मयान डेव्हलपमेंटाच्या नांवार कांयच जावना. कारण जेन्ना ज्या पार्टीक आमदार निवडून येता जाका तांच्या पार्टीचेच लोक पेमेंट म्हणटाले तो आनी कितें बदल घडोवन हाडूं शकता हाजो प्रत्यय तुमकां आतां आयिल्लो आसा. जशें सिद्धेश बाबान सांगलें की आमचे मिटिंगेक वचचें न्हय म्हणून आज पयशे दिल्ले वता. आमची मिटींग जावची न्ही म्हणून 4 दीस प्रयत्न जाल्लो. 4-5 दीस आमी भरपूर पुलीस स्टेशन आसूं, ऑथॉरिटीज आसूं, वेगवेगळ्या कारणांक वेगवेगळ्या परिस्थितीन कॉन्टॅक्ट करून ही आज मिटींग घडोवन हाडल्या. सो भयाचें जें राजकारण आज गोंयांत चल्लां ते जर बदलतले जाल्यार ताची सुरवात मयानूय जावपाक जाय. आनी म्हणूनच हांव म्हणटा जें आज आमी ऑफीस सुरू केलां तें आमी ऑफीस सुरू करपाचें आसा तें लोकां खातीर आसा, तें तुमचें आसा. तें AC कॅबीन आशिल्लें ऑफीस न्ही, पूण तें ऑफीस अशें जे तुमचो आवाज जावन आज फुडें सरतले, जे तुमचो आवाज आयकपा खातीर आसतले, जे तुमचे फॅसिलिटी खातीर आसतले आनी तातूंत तुमी येवचे. 2027 जें विजन आमचें आसा तें विजन गोंयांत एक बदल जाय जो आमी सुरवात केली वेली आनी बेणावलीच्यान. ती सुरवात फुडें वचून गोंयांत 2027 आमचें सरकार आसचें, तातूंतल्यानच ती सिद्ध जातली अशें आमकां दिसता. आनी तातूंत तुमी जे हांगा बसल्यात तांचो हातभार आसतलो. आज आमकां कोण तरी म्हणलें की आमचे कडेन खंय 40 व्हॉलंटियर ना. सो जी आमकां आज भंय निर्माण जाला आमच्या विशयी ज्या वेगवेगळ्या विरोधी पक्षांतल्या पार्टी भितरूय तो भंय तांकां जो दिसपाक लागला ताचें कारण म्हणल्यार आम आदमीचो परिवार जो आसा तुमचो आमचो सगळ्यांचो. आज सांजच्यो आनी वेगवेगळ्यो मिटिंगो आसा. ह्या सगळ्यांचो जो परिवार आसा तो खंय ना खंय तरी वाडत आसा आनी तो वाडपाक तुमी जो हातभार लायला, तुमचो जो आशिर्वाद आसा, देवांचो आशिर्वाद आसा, जो प्रत्येक गोंयकारांचो आमच्या बरोबर आशिर्वाद आसा एक गोंयकार म्हणून, तो आशिर्वाद अशेच तरेन अबादीत रावचो आनी आमचो जो बदल हाडपाचो आमचो जो आमी जो संकल्प केला त्या संकल्पान प्रत्येक फावटी तुमी आमचो हात धरून आमकां फुडें व्हरपाक जाय. कारण ह्या झाडूंतल्यानच ही घाण साफ जावपाक शकता आनी ती झाडूंतल्यान आमी गोंयची घाण जी आसा ती जी भारतीय जनता पार्टीन घाण पसरयल्या, भयाचें राजकारण पसरयलां, तें बदलून एक डेव्हलपमेंटाचें राजकारण, शाळेंचें राजकारण, एक हेल्थ क्लिनिकांचें राजकारण, एम्प्लॉयमेंट जनरेशनाचें राजकारण आनी लोकाभिमुख जें राजकारण आसा, जें समाजकारण म्हणटा आमी ताका म्हणटा, जे लोक आज भारतीय जनता पार्टी खातीर विसरूंक लागल्या ते बदलपाक जाय. जाल्यार हो बदल हाडपाचो हो प्रयत्न आसा आनी तातूंत आज ह्या ऑफिसाची भर पडल्या. हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक आनी आमचे 2 हांगाचे जे बऱ्यांतले बरे लिडर आसा आनी बरे उलोवपी बरे मनीसूय बाब राजेश कलंगूटकर आनी बाब
श्री कृष्ण परब हांकां हांव म्हणटा देव बरें करूं आमकां आपयला म्हणून ऑल द बेस्ट फॉर यू आर ब्रिंगींग ऑर यू आर गोइंग टू बी द चेंज that Mayam constituency wants and Mayam constituency is looking forward to. Dev bare karo, all the best. देव बरें करूं अमित बाब. हांव आतां विनंती करता दिल्लीच्यो ज्यो माजी मुख्यमंत्री आसात आनी आमचे गोवा प्रभारी आसात माननीय अतिशीजी हांच्यांनी आपले उलोवप करचें. यहाँ मंच पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी गोवा के प्रेसिडेंट अमित पालेकर जी, बेनौली से हमारे एमएलए कैप्टन वेंजी वेगस, हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट्स राजेश कलंगुटकर, वाल्मीकि नायक, हमारे संगठन मंत्री ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी श्री कृष्णा परब, सिद्धेश भगत जी, और यहाँ पर मयम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग हिस्से से आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार. और आप सब लोग आए यहाँ पर हमारे आज ऑफिस इनॉग्रेशन के प्रोग्राम के लिए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. गोवा में पिछले 13 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन आप अगर गोवा का हाल देखिए, मैं ये मानती हूँ कि गोवा जैसा सुंदर स्टेट शायद पूरे देश में कहीं नहीं होगा. इस गोवा फेमस कई बारी अपने समुद्र के लिए, बीचेस के लिए माना जाता है, लेकिन जितनी ब्यूटी, अभी हम पंजिम से यहाँ पे आ रहे थे, गोवा के जंगल, गोवा के खेत, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, जितना सौंदर्य गोवा में है, जितने नेचुरल रिसोर्सेज गोवा में है, मुझे लगता है देश में इतना सुंदर राज्य कहीं पर भी नहीं होगा जैसा गोवा राज्य है. लेकिन पिछले 13 साल की भाजपा सरकार ने गोवा वालों को क्या दिया? गुंडागर्दी दी, गैंग वॉर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट दिया. आज आप गोवा के सीएम का स्टेटमेंट देखिए कुछ दिन पहले. आप बीजेपी की सरकार में यहाँ के यूथ को 13 साल में नौकरी नहीं दे पाए, और आज आपको शर्म नहीं आती है ये कहने में कि यूथ के पास नौकरी नहीं है क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता. ये बीजेपी की गवर्नमेंट का फेलियर है, ये यूथ की कमी नहीं है. आज न्यूज़पेपर में आता है कि कहीं पे गैंग वॉर हो गई, अगले दिन हेडलाइन आती है कि किसी महिला के साथ मिसबिहेवियर हो गया, बिट्स पिलानी में ड्रग से स्टूडेंट्स की डेथ हो गई. खड्डे इतने ज्यादा है यहाँ की सड़कों पे कि पिछले 2 महीने में 30 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है रोड एक्सीडेंट में, क्योंकि उनकी बाइक और उनकी स्कूटी खड्डों पे स्किड करती है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है. सीएम खुद असेंबली में बोलते हैं कि गोवा में होने वाली रोड डेथ्स में से 50% खड्डों की वजह से है. बताइए क्या ये है जो गोवा के लोग डिजर्व करते हैं? गोवा के लोगों को इससे बहुत बेहतर सरकार मिलनी चाहिए. लेकिन जब गोवा के लोग अपने एमएलए के पास जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं कहने के लिए कि हमें भाई बिजली चाहिए, 24 घंटे बिजली आनी चाहिए, वो जाके कहते हैं कि भाई खड्डे भर दो, वो जाके कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं यहाँ के एमएलए? वो लोगों को डराते हैं, लोगों को धमकाते हैं. यहाँ पे लोग डरते हैं अपने एमएलए के पास जाने से. मैं भी एमएलए हूँ, मैं दिल्ली में एमएलए हूँ. हमारे एरिया के लोग हमारे पास आने से नहीं डरते. उनको बिजली की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, सड़क की प्रॉब्लम होती है, वो हमारे ऑफिस आते हैं, वो हमारे घर आते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे वोट देके चुन के भेजा है. लेकिन गोवा के लोग अपने एमएलए के पास जाने से डरते हैं. उनको लगता है कि टूटी हुई सड़क और खड्डे के बारे में गए तो फिर वो हमें डराएगा, पानी नहीं आ रहा उसके बारे में गए तो वो हमें धमकाएगा. अभी आम आदमी पार्टी ने बीजे पीछे बुराक का कैंपेन किया. हमने सिग्नेचर कैंपेन किया पूरे गोवा में कि सीएम प्रमोद सावंत जी बाब को लेटर लिखो कि हमारी सड़क टूटी हुई है, सड़क बनाओ. इसमें कुछ गलत तो नहीं किया? आप चाहते हैं ना सड़क बननी चाहिए,
चाहते हैं कि नहीं चाहते? लेकिन जब हम लोगों के घर जाते थे वो हमें कहते थे, हमारे वॉलंटियर को कहते थे कि देखो हम आपके साथ हैं लेकिन हम साइन नहीं करेंगे वरना हमारा एमएलए धमकाएगा हमें आके। ऐसा ही होता है ना, यही लोग कहते हैं। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि इतनी धमकियों के बाद भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गोवा में 1 लाख लोगों का सिग्नेचर लिया, जो अब सीएम प्रमोद सावंत को हम जाके देके आएंगे। मैं बीजेपी को ये कहना चाहती हूं कि गोवा के लोग अब डरने वाले नहीं हैं। यहां पर भी मयम में पिछले 1 हफ्ते से, जब से उनको पता चला है यहाँ के एमएलए साहब को कि आम आदमी पार्टी का ऑफिस खुल रहा है, वो किसी ना किसी तरीके से लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी पुलिस को भेज देते हैं कि बोर्ड हटाओ, कभी पंचायत वालों को डरा देते हैं कि तुम हॉल कैसे दे रहे हो, तुम जगह कैसे दे रहे हो, कभी लोगों को कॉल करके धमकाते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के प्रोग्राम में गए तो हम देख लेंगे, ऐसा ही कहते हैं ना। लेकिन आप सब इतनी संख्या में यहां पे आए, ये दिखाता है कि मयम के लोग अब डरने वाले नहीं हैं। मयम के लोग अब बदलाव चाहते हैं। गोवा के लोग डरने वाले नहीं हैं, गोवा के लोग बदलाव चाहते हैं। चाहे वो बात उनके मन में हो, चाहे वो बाहर आके कह ना सकें, लेकिन इस बार गोवा के लोगों ने तय कर लिया है कि 2027 में ये गुंडाराज सरकार को, ये डराने धमकाने वाले एमएलएस को, इस भारतीय जनता पार्टी को हम निकाल के बाहर फेंकने वाले हैं। ये गोवा के लोगों ने तय कर लिया है। और आज आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों के सामने एक उम्मीद बन के आ रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से सपोर्ट, जिस तरह से प्यार गोवा के अलग अलग लोगों से हमें मिल रहा है, आम आदमी पार्टी आने वाले 2027 के चुनाव में गोवा में सरकार बनाएगी और गोवा में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देव बोरे करो। धन्यवाद मॅडम। आप ज्या वेळाची आमकां आतुरतेन वाट पळयताले आमी, ज्या नेत्याक लागून आमी आयकपाक हांगासर आयिल्ले आसा, त्या नेत्याचें भाशण रोखडेंच सुरू जावचें आसा। पण त्या पयलीं हांव एक गोष्ट नमूद करपाक सोदता कि सर जी, हम जिधर खड़े हैं वो हमारे हक में नहीं है। मैं इसी गांव का हूँ, मेरा घर इसी गांव में है, मेरी ज़मीन इसी गांव में है, लेकिन अभी तक हम पोर्चुगीज रिजिम में हैं। अभी आज अमित शाह जी गोवा में आए हैं और वो एक स्कीम अनाउंस कर रहे हैं कि माझे घर योजना। आई विल लाइक टू से दैट मेरा गांव मेरा नहीं है, घर की बात ही छोड़ो, मेरा घर हमारे राइट में नहीं है, मेरा गांव की ज़मीनें जो हैं वो हमारे हक में नहीं है। हम गोवा स्वतंत्र होने से पहले से लड़ रहे हैं, जो हमारे पूर्वज थे वो लड़ रहे थे, उसके बाद में हमारा जो जनरेशन पहले का जनरेशन है वो लड़ रहा है, अभी हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमको हमारा हक नहीं मिल रहा है। अभी तक हम फ्री नहीं हुए, हमको अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। सो इसलिए गोवा के जो मय के लोग हैं बहुत दुविधा में है, बहुत परेशानी में है, बहुत उनको कष्ट हो रहा है। सो आई वुड लाइक टू ऑल्सो रिक्वेस्ट national convener to also address on this topic. Now, here before you all, आमचे नॅशनल कन्व्हेनर माजी मुख्यमंत्री दिल्लीचे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी। मंच पे मौजूद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी, हमारे गोवा के अध्यक्ष अमित जी, हमारे एमएलए वेंजी, मंच पे मौजूद हमारे आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण और मैम कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मुझे बेहद खुशी है
कि मयम में आम आदमी पार्टी का ऑफिस खुलने जा रहा है। ये ऑफिस आपका ऑफिस है। आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है। ये पार्टी का ऑफिस मत समझना। यहां पे आपको कुछ भी समस्या हो, आप इस ऑफिस में आइए, हम आपकी समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, एक गरीब आदमी को राशन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, वोटर कार्ड बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, कितने तरह के सरकार से काम होते हैं। जब आप सरकारी दफ्तर में जाते हो आपको समझ नहीं आता किससे मिलूं, क्या करूं, कैसे करूं, कौन सा फॉर्म भरना है। आप हमारे ऑफिस आओ, हम आपका काम करवा के देंगे, बिना रिश्वत के करवा के देंगे। सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, गृह लक्ष्मी योजना है, ये योजना। एक गरीब आदमी को पता नहीं होता मैं कैसे अप्लाई करूं, कौन सा फॉर्म भरूं, किसके पास जाऊं। आप हमारे ऑफिस आओ, हम आपको सारी योजनाओं का लाभ बताएंगे, जितनी सरकारी योजनाएं सबकी लिस्ट बताएंगे, ताकि एक गरीब आदमी को उसका फायदा मिल सके। और भी जितनी समस्याएं, आपके इलाके में पानी नहीं आ रहा, अभी सियोलिम में मेरे को पता चला है कि इलाके में पानी नहीं आ रहा था। हमारे कार्यकर्ताओं ने सबने मिलके एक साथ सब मिलके वहां पे गए, सरकार के दफ्तर में गए और वहां पे पानी लेके आए। आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा, आपकी सड़क टूटी है, आपका किसी भी तरह का कोई भी इलाके में काम है, बिजली का काम है, पानी का काम है, सड़क का काम है, आप हमारे ऑफिस में आओ, आपके साथ मिलके, जनता के साथ मिलके आवाज उठाएंगे और आपका काम कराएंगे। ये आपका ऑफिस है, आपको इस ऑफिस का पूरा उपयोग करना है। और अगर कोई काम ना भी हो तो हमारे ऑफिस में चाय पीने आना, बैठ के चाय पीना, गप्पे मारना। तो आज मुझे बेहद खुशी है, आज हमारे ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है और 2 हफ्ते के बाद आपके मयम कंस्टिट्यूएंसी में एक क्लिनिक को भी खोला जाएगा। छोटी छोटी बीमारियां होती है ना, बुखार हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओ तो वो बहुत फीस लेता है, बाहर से दवाइयां लो तो दवाइयों का बहुत खर्चा आता है। एक शानदार क्लिनिक खोलेंगे, उसमें कोई डॉक्टर की फीस नहीं होगी, सारी दवाइयां मुफ्त मिलेगी, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे। ये तो हम तब कर रहे हैं जब हमारी सरकार नहीं है, ये तो हम तब कर रहे हैं जब हमारा एमएलए नहीं है। सोचो जिस दिन हमारी सरकार बन गई और हमारा एमएलए बन गया तो गोवा की कितनी तरक्की हो सकती है, बहुत तरक्की हो सकती है। मयम में मुझे बताया 25 साल से मयम में बीजेपी का एमएलए है। आप लोगों ने अपना बीजेपी को अपना प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आप लोगों ने बीजेपी को वोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने 25 साल में आपको दिया क्या? एक काम बता दो, इतने सारे लोग बैठे हैं, बीजेपी ने कोई एक काम करके दिखाया हो 25 साल में? सड़कें टूटी पड़ी हैं, टूटी हुई हैं कि नहीं? सड़कें टूटी हुई हैं, बच्चों के पास नौकरी नहीं है। अगर आप आवाज उठाते हो, इनसे कुछ मांगते हो तो आपको धमकाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। कोई अस्पताल की सुविधा नहीं है। क्या दिया इन्होंने 25 साल के अंदर? एक काम बता दो, आप एक काम बता दो। हर बार मुझे पता चला कैंडिडेट बदल देते हैं, पुराने वाले कैंडिडेट पैसा कमा लेते हैं, खूब कमा लेते हैं, उसके बाद अगली बार कैंडिडेट बदलते हैं, अगले वाले का नंबर अब लूटने का, फिर अगले वाले का नंबर लूटने का। और अब मुझे पता चला है एक और बात, अभी जो राजेश जी ने कही, 2014 में एबोलिशन एक्ट 2014 पास किया गया था कि नहीं किया गया था? उस कानून के तहत आपकी ये सारी जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली, सारी कस्टोडियन लैंड, इवैक्यूई प्रॉपर्टी सरकार ने ले ली।
ये कहा गया था कि जो व्यक्ति जिस जमीन पे बैठा है, जिसकी पोजीशन में लैंड है, उसको दे दिया जाएगा, उसको मालिकाना हक दिया जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था? आज तक नहीं दिया गया। अब मुझे पता चला कि थोड़े दिन पहले प्रमोद सावंत जी ने, सीएम ने बोला है कि ये सारी सरकारी जमीन है, इसके ऊपर सरकारी काम किया जाएगा, आपको इसका मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। ये तो धोखा है। 2014 में जो काम हो जाना चाहिए था, हर चुनाव के अंदर ये आते हैं, राजनीति करते हैं। 2014 के अंदर जो मालिकाना हक आपको दिया जाना चाहिए था, आज 10 साल के बाद आके कहते हैं आपको मालिकाना हक नहीं देंगे, हम दिलाएंगे आपको मालिकाना हक। आज केजरीवाल आपको प्रॉमिस करके जा रहा है आम आदमी पार्टी आपके लिए लड़ेगी। प्रमोद सावंत की हिम्मत नहीं है, हम उनको चैलेंज करते हैं कि आप लोगों का मालिकाना हक रोक के देखो, आम आदमी पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी। हम आपको मालिकाना हक दिलाएंगे। राजेश जी लड़ेंगे आपके लिए, श्री कृष्णा परब लड़ेंगे आपके लिए, पूरी आम आदमी पार्टी लड़ेगी, अमित जी लड़ेंगे, वेंजी लड़ेंगे, सब लड़ेंगे आपके लिए। एक एक पार्टी का कार्यकर्ता आपके लिए लड़ेंगे, आपको मालिकाना हक दिला के रहेंगे। और अब मैंने अफवाह सुनी है कि प्रमोद सावंत अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को मयम से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ आपका मालिकाना हक छीनते हैं और अपनी पत्नी को यहां से चुनाव लड़ाने की हिम्मत करते हैं। वोट दोगे उनको? वोट दोगे उनको? हाथ खड़े करके बताओ, वोट दोगे कि नहीं दोगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वोट चाहिए तो जनता के पास आते हैं, टिकट देनी है तो अपनी बीवी को लड़ाते हैं। यहां पे इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, 20 लाख पॉपुलेशन है गोवा की। उन 20 लाख लोगों में उनको अपनी पत्नी मिली चुनाव लड़ाने के लिए। गोवा की कोई महिला, आम महिला चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? आम आदमी पार्टी को जब चुनाव लड़ाना था तो वेंजी को उन्होंने चुना था। वेंजी एक आम आदमी है। हमने किसी के बेटे और किसी के बाप को, किसी के चाचे को नहीं चुना था, किसी की बीवी को नहीं चुना था। इनको जब टिकट देनी होती है, एमएलए बनाना होता है तो इनको अपना परिवार दिखाई देता है। कोई अपनी बीवी को बना रहा है, कोई अपने बेटे को बना रहा है, कोई अपने चाचे को बना रहा है, कोई अपने भाई। मैं देख रहा था पिछले 60 साल के अंदर कुछ चंद परिवार हैं गोवा के, 13 या 14 फैमिलीज हैं। इन 13 या 14 फैमिलीज ने गोवा के ऊपर कब्जा किया हुआ है, गोवा की सरकार के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इट्स अ वाइस लाइक ग्रिप ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ गोवा। पूरे गोवा के ऊपर पहले इनके दादाजी चुनाव लड़ते थे, फिर इनके बेटे चुनाव लड़ने लगे, फिर बेटे का बेटा चुनाव लड़ने लगा, फिर अब उसकी बीवी चुनाव लड़ने लगी, फिर उसका भाई चुनाव लड़। अरे गोवा के लोग कहां जाएंगे? और ये आपके लिए चुनाव नहीं लड़ते, जनता के लिए चुनाव नहीं लड़ते, ये अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ते हैं, पैसा लूटने के लिए चुनाव लड़ते हैं, गोवा को लूटने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और एक पार्टी में नहीं है, कांग्रेस में भी परिवार है, बीजेपी में भी, इस पार्टी में भी, उस पार्टी, सब में परिवार हैं। चुनाव लड़ते हैं, कभी बीजेपी से चुनाव लड़ लेते हैं, कभी कांग्रेस से चुनाव लड़ देते हैं। इसकी सरकार आती है उधर चले जाते हैं, इसकी सरकार आती है इधर चले जाते हैं। सारा घालमेल है, सारा सिस्टम ऐसा बनाया हुआ, बस लूटने के लिए, गोवा को लूटने के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गोवा की सरकार के ऊपर फैमिलीज का कब्जा होना चाहिए कि जनता का कब्जा होना चाहिए? जनता का कंट्रोल होना चाहिए कि फैमिलीज का कंट्रोल होना चाहिए? आज ये सारे बिजनेस इन फैमिलीज के हैं, सारी माइंस इन फैमिलीज की हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं। चाहे बीजेपी ऑपोजिशन में हो चाहे कांग्रेस ऑपोजिशन में, ज्वाइंट बिजनेस चलते हैं, इनके आपस में बिजनेस चलते हैं, सारे धंधे इनके हैं, बड़े बड़े जमीनें इनकी हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स इनके हैं। आप उसके ऊपर खिलाफ आवाज उठाते हो तो आपको रौंद दिया जाता है, गुंडे भेज के आपको डराया जाता है। इस सिस्टम को बदलना है। इस बार चुनाव के अंदर सिस्टम बदलना, पार्टी मत बदलना। ये सारी पार्टियां एक जैसी हैं, सब मिले हुए हैं। इस बार हमें सिस्टम बदलना है। गोवा के रिसोर्सेज के ऊपर जनता का अधिकार होना चाहिए कि इन फैमिलीज का अधिकार होना चाहिए? जोर से बताओ, गोवा के रिसोर्सेज के ऊपर फैमिलीज का अधिकार होना चाहिए कि जनता का अधिकार होना चाहिए? जनता का अधिकार होना चाहिए।
आज हमारे पास इतने जंगल हैं, हमारे पास इतने नदियां, इतने पेड़ हैं, ये सारा इतनी माइंस हैं, ये सारा लूट के ले जाते हैं। इसका फायदा आपके बच्चों को मिलना चाहिए ना, आपके परिवार को मिलना चाहिए ना। इससे स्कूल बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए। ये सारा पैसा अपना स्विस बैंकों में ले जाते हैं। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। कल मैं दिल्ली से आ रहा था गोवा, फ्लाइट में मेरे बगल में एक आदमी बैठा था, बोला सर ये बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही हैं। मैंने कहा कैसे? बोला सर आप देख लीजिए, कांग्रेस का जो गोवा का स्टेट अध्यक्ष है, क्या नाम है उसका? अमित पाटकर, मुझे तो नाम भी नहीं पता, अमित पाटकर। बोले सर अमित पाटकर की माइंस चलती हैं। ऐसा है क्या? माइंस चलती हैं क्या उनकी? माइंस चलती हैं उनकी। बोला उनकी माइंस चलती हैं। बोला सीएम के आशीर्वाद के बिना तो माइंस चल नहीं सकती। सीएम के प्रमोद सावंत जी के आशीर्वाद के बिना तो लाइसेंस भी नहीं मिल सकता, माइन भी नहीं चल सकती। बोले तो सर दोनों एक ही तो हैं, अलग अलग थोड़ी हैं, मिलके ही तो सब लोग कमाते हैं। सब घालमेल है, हम सब बेवकूफ है, जनता बेवकूफ बनाते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। कहते हैं, ये कहता है हम कांग्रेस हैं, वो कहता है बीजेपी है, सारे एक ही हैं। इस बार इस सिस्टम को बदलना है। बस इतना कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग वो आपका कौन सा एरिया जहाँ से चले? मेर्सिस से चले थे। मुझे बताया गया था 45 मिनट्स का रास्ता है, लेकिन फिर जिस रास्ते से हमें आना था वो सारी सड़क टूटी हुई थी। तो मुझे बताया गया ऊपर से ऑर्डर आए कि केजरीवाल को घुमा के दूसरी सड़क से लेके जाओ। तो इसीलिए 1.5 घंटा लग गया हमें आने में। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से कि आने में इतना देर लगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे। सड़कों के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी ने जो गड्ढे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, और मैं उम्मीद करता हूँ इस आवाज़ को एक साथ मिलके बुलंद करेंगे और गोवा को मिलके ठीक करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सरजी। आता आम्ही ज्यांना ऐकले तेच हे ज्यांच्यानी दिल्लीचे राजकारण बदलले, तेच हे ज्यांच्यानी दिल्लीन बरेच शिक्षण भुरग्यांक दिले, तेच हे ज्यांच्यानी दिल्लीन बरी हेल्थ सुविधा दिल्यो आणि देशान राजकारण कशें करचें हे लोकांपर्यंत एक संदेश दिलो। हांव आतां विनंती करता आमच्या पक्षाचे नॅशनल स्पोक्सपर्सन वाल्मिकीजी हांच्यांनी आभार प्रदर्शन करचें। मंचेर बशिल्ले सगळे मानेस्त आणि समोर बशिल्ले समेस्त म्हज्या सगळ्या गोंयकारांक म्हजो नमस्कार। अरविंद जी, जब भी आप गोवा में आते हैं तो एक पहले वाली विजिट के शब्द मेरे मन में हमेशा गूंजते हैं, और वो है 2019 की लोकसभा के पहले मडगांव में हमारी एक सभा हुई थी। तुमकां सगळ्यांक याद आसतलें 2019 अमित शाह जी मंत्री नाशिल्ले, सरकारान नाशिल्ले, ते फक्त भारतीय जनता पार्टीचे प्रेसिडेंट आशिल्ले तेन्ना। और उस सभा में आपने भविष्यवाणी की थी कि 2019 जर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार देशान घडलो जाल्यार देशाचो गृहमंत्री अमित शाह जातलो। वायट दिसता की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार घडलो आणि अमित शाह जी देशाचे गृहमंत्री जाले, आणि तांणी भविष्यवाणी अशी केल्ली की तुम्ही चितात की देशाचो गृहमंत्री जो अमित शाह आसतलो त्या देशाची हालत कितें जातली काय म्हणून। आज सांगपाक सोदता की 2019 में अमित शाह जी देश के गृहमंत्री बने और गोवा में प्रमोद सावंत जी मुख्यमंत्री बने, और दोनों ने मिलकर गोवा की क्या हालत की है वो सब गोवा लोगों के सामने है। तर तुम्ही सगळ्यांनी पळयला की हालत कितें जाल्ली आसा गोंयची। सबन गोंयान आज गुंडाराज चलिल्लो आसा। बाकीचे भाजप शासित राज्य जे आसा, मध्य प्रदेश जावं, उत्तर प्रदेश जावं, बिहार जावं, आमी आयकल्ले थंयच्यो सगळ्यो खबरी, त्यो आज खबरी सगळ्यो गोंयान घडटा। म्हाका सगळे मयेकारांक आनी गोंयकारांक विचारूंक जाय, तुमकां भारतीय जनता पार्टीचो गुंडाराज स्वीकार आसा
व्हडल्यान आयकूंक येवना तुमकां बीजेपीचो गुंडाराज जाय नाका. तर जशें अरविंदजीन आज भविष्यवाणी केल्या की 2027 गोंयान आम आदमी पक्षाचो सरकार घडोवंक जाय, हो भविष्यवाणी हें स्वप्न तुमी साकार करपाक झुजपाक तयार आसा? तर पयलीं हांव सांगता की तुमी सगळे जे आज हांगा हजर जाले, तुमी सगळ्यांनी धाडस केली. तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचे दोळ्यान दोळो घालून सांगले की आमकां तुमच्या गुंडाराज स्विकारना, आमी तुमकां भियेना. सो पयले हांव तुमचे आभार मानता की तुमी धाडस करून हांगा सगळे आज आयले. कित्याक हांव जाणा बाब श्रीकृष्ण बाब राजेशान तुमकां कॉल करून ह्या मिटिंगेक यो म्हणून सांगला आसतले, पूण तुमकां खुबशे कॉल आयले आसतले की ह्या मिटिंगेक कशें वचूं नाका म्हणून. कॉल आयले काय ना तुमकां? तर तुमी धाडस करून सगळे हांगा आयले. स्वता खातीर मोठ्यो ताळयो वाजयात. तशेंच अरविंदजी केजरीवाल सदांच गोंय तांच्या काळजांच्यान केन्नाच वचना. म्हाका सांगतात की फाटल्या वर्सा तुमी जाणा तांकां एका फेक केसीन जेलीन घाल्ले. तेन्ना सुद्दां आमचे जेन्ना तांकां अधिकारी थंय मेळपाक वताले ते विचारताले की आमची गोंयची टीम कशी आसा, गोंय कशें आसा, गोंयकार कशे आसा. त्या परिस्थितीन सुद्दां ते गोंयकारांक विसरूंक ना आनी तांकां वेळ मेळटा तसो ते सदांच गोंयान येता आनी आमकां प्रोत्साहन दिता की गोंयानूय एक भ्रश्टाचार मुक्त सरकार जावचो. आमी तांचे आभार मानता. तशेंच बाय आतिशी मॅडम जी आज गोंयची प्रभारी आसा, ती सुद्दां आज गोंयभर भोंवता. तुमचे सगळे जे एफर्ट्स तुमी गोंयान आनी टायम दिता ताच्या खातीर आमी आभारी आसा. तशेंच मये पंचायत हॉल आनी जे अधिकारी आसा तुमी आमकां जागो दिलो ताच्या खातीर हांव आभार मानता. आनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट सगळे आमचे मिडियाचे भाव, तुमी सदांच आमकां येवन सपोर्ट करतात. आनी आज जो लोकशाहीचो चवथो खांबो जो देशभर मातसो हालिल्लो कसो दिसता, आज गोंयान हो खांबो घट आसा. ताच्या खातीर आमी सगळो मिडियाचो आभार करता. परत एकदा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. भारत माता की. धन्यवाद. आता आमच्या ऑफिसाचे उद्घाटन जातले जे महामाय हायस्कुला कडेन आसा. सगळ्यांक विनंती करता मातशें एक मिनिट